तारवटी आणि बोटीर काम करतल्यांक सीडीसी खातीर एसएससी सक्ती करची न्ही म्हूण चर्चिल मागता. वगीच खंय कसलेय नेम आनी अटी घालच्यो न्ही. आज 80% भुरगो जेन्ना आमचो आहा बोटीचेर आमचो म्हाका इंडियेक ताका एसएससी ना. आनी एसएससी नासतना तेमी 20 वर्सां 30 वर्सां सर्वीस केल्या जाल्यार आज तेमी कितें बेकार रावपाचें तातूंत हामील कोण बसतलो. आनी हांव आतां मागतलो शिपींग आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन गडकरी कडेन आनी हांव अपील दिता ताका बाबा तूं इंटरफरन्स जावन तांकां सांग की एसएससी मुट्टी माग नाका सीडीसी सगळें दी. वेस्टर्न बायपास करतना शेतां पुरवचे परस पूल खंय स्टिल्टाचेर उबारचो. आनी हांवें सांगलां जेन्ना मुगेल्या लोकांक स्टील ब्रिज जाय जाल्यार हांव लोकां बराबर मुगेल्या लोकांक स्टील ब्रिज दिवपाक जाय. इवन इंजिनियर पासून सांगता इंजिनियर उलोवपाक लागले जर तर इवन स्टील बांदली आनी जर तर ते रिवर तरी मुसपी ना जाल्यार ती फ्लोट जावपाक शकना उदक. सो दीस इज अ मास्ट आखी रिवर पयली हुसपून ती बांदून घेवपाक जाय. खारपुटीच्या राखणेचो खंय अतिरेक जाला. खारपुटीन न्हंयांची वाड लागता. पर्यावरणाचे नेम आनी अटी खंय सदळ जावंक जाय. एक माड वचपा पळय आहा एक माड पळयतालो तो आज थिंगा चलोन वचपाता. ती रिवर आतां पुरोन सारकी काबार जाल्या. दुसरे आडी ते मँग्रोव्ज पळय आहाय ते दोनी आडीन एकठांय जाले ते घासमान आहाय तेजेर ही रिवर सारकी काबार जावन गेली. आमी म्हणटा आदलो आपल्या फॉरेस्ट पड लॉ आहा मँग्रोव्ज म्हणटा उडोवचे न्हू म्हणून तो लॉ चेंज करपाक जाय आतां. कित्याक आज मँग्रोव्ज म्हणटा फोण्यां घरची आहा थिंगा दवरपाक जाय. आज मँग्रोव्ज म्हणटा लोकांक शेतान जालो थोडे कडेन शेत बेत गेली कातूं जाल्यार लोक कातूं ना शेतांय रोवपा मेळनाय. सो सगळे कडेन मँग्रोव्ज हें म्हणून दवरपाक जायना. आज तुमच्या आनी रिवर साला वचपाचो बादा दोनी आडी एकठांय जाला मँग्रोव्ज रिवर दिवची पडना. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस.